सुप्रीम कोर्टान गोयचे मायनिंग बंद केल्या उपरांत गोंय सरकारान मायनिंग लिजा पावणेक काडपाच्या प्रक्रियेक फाटले वर्सभर हातूच घालूंक नाशिल्लो. आशिल्ली लिजा आनी ईसी कशी तरी जिती जाता काय म्हूण यत्न चलताले, मात सगळे फेल. आतां मायन्स खातें फुडें सरलां. राज्य जिओलॉजिकल बोर्डान मिनरल ब्लॉक पावणेर काडपा विशीं चर्चा करूंक बसका आपयल्या. मायनिंग ब्लॉकाचेर नेमकें कितें तें पळोवचें पडटलें म्हूण निलेश काब्रालोय उलयलो. व्हडलो ब्लॉक करतले काय वेदर इट वील बी आख्खे गोंयच्यो आतां 543 लिजा आसा, तितल्यो 150 लिजा एक्टीव आसा, 100 लिजा एक्टीव आसा, 120 कितें लिजा एक्टीव आसा इन्क्लुडींग 88. तांकां जर त्योच मायनी ब्लॉक करतले और आख्खे गोंयच्यो पोर्तुगीजान 543 आसल्यो त्यो आतां 100 करपाच्यो आसा, वा 20 करपाचे आहा, वा 10 करपाचे आहा, हें फाल्यां डिस्कशन जातलें दिसता म्हाका. ब्लॉक म्हणल्यार व्हडल्यो मायन्यो गोंयचे भायले भायर कशें आसता, गोंयांत ते बारीक हेक्टर आसता, भायर व्हडल्यो मायनी आसता, ते ब्लॉक करपाचो विचार आसा. फाल्यांचे मिटींग जातकीर कळटलें कोणाच्या मनान कितें कितें आसा तें करपाचें. गोंय राज्य जिओलॉजिकल बोर्डाच्या अजेंडा प्रमाण ते सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोंयचे केशीचो विचार करतले. 31 मार्च 2020 मायनिंग लिजाचो कार्यकाळ सोंपता. मायनिंग लिजा पावणेक काडपाचेर चर्चा जावं येता. हे बसकेक रानां खातें, उदका स्रोत खातें, मायन्स खातें, विज्ञान तंत्रज्ञान खातें, जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आनी भारतीय मायन्स ब्युरोचे अधिकारी आसतले. आतां हे बसके वयल्यान मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे सणकला. हेच करपाचें आशिल्लें जाल्यार इतलो तेंप कित्याक घश्टे काडूंक लायले काय म्हूण फ्रंटाचो सरकाराक आनी खासदारांक प्रश्न. जर ब्लॉक आनी थोमरान जर दिला तें करपाक तुमकां 1 वर्स लागलें जाल्यार तुमी गोवा एसेंब्लीन एनोनिमस रेजोल्युशन्स गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट जो आसा तो एमेंड करचो म्हणून कित्याक डिसिजन घेतलें एसेंब्लीन? तुमी जर कन्विन्स नासले जाल्यार आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कित्याक धाडलें आनी तेजो पाठपुरावो कित्याक करूंक ना? हें उत्तर मायनिंग डिपेंडंटाक ह्या बीजेपीच्या लोकांनी दिवचें. कारण इश्यू सॉर्ट आउट तुमी करपाचो, आमी न्ही. सरकाराक तुमी आसात, आमी फक्त डिमांड घेवन वचूं शकता. पूण तो विशय सरकारा कडेन मांडप हें काम बीजेपीच्या खासदारांनी, म्हणजे जे कोण बीजेपीचे आतां खासदार बीजेपी खासदार, पूण जे कोण खासदार आसा तेंच्यांनी पार्टिक्युलरली बीजेपीचे दोनूय कडेन सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंट आसल्या कारणान हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तांची. आनी तेंच्यांनी सांगचें बाबा हेचे दृश्टीन तुमी जे एसेंब्लीन जे रेजोल्युशन पास केल्लें तेजेर सेंट्रलाक चीफ मिनिस्टरान सप्टेंबराक धाडलें. तेज्या नंतर भाऊ आनी बाकीच्यांनी बीजेपीन जे खासदार आसा तेंच्यांनी कितें केलें तें लोकां समोर दवरचें. मायनिंग पीपल्स फ्रंट लोकांक पिशे करता म्हणून खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊ उलयलो. 24 वरां भितर प्रुडंटाच्या फ्रंटाची भावूक ही जाप. मिसलीड कोण करता? आमी करता काय बीजेपी करता? हें श्रीपाद नायकान पयलीं लोकांक सांगचें. आनी आमच्या स्टेटमेंटान मिसलीड खंयचो स्टेटमेंट आसा? बाबा हो एक स्टेटमेंट पुती गांवकारान दिला ऑन बिहाफ ऑफ गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट, तो मिसलिडींग स्टेटमेंट आसा हें ताणें सांगलें. किंवा प्रायम मिनिस्टरान कितें एश्युरन्स दिला तें सांगलें. आमी जे प्रेसाक गेल्ले आसा ते प्रेसाक हेंच केल्लें आसा की प्रायम मिनिस्टरान जें आमकां सांगलां आनी प्रायम मिनिस्टरा समोर आमी कितें उलयलें तेंच आमी प्रेसाक केलां. आनी ते हितून डेलिगेशनान बाकीचे लोक आसात कन्फर्म करचें ताणें खंयचें हें केलां. दिवचले ते सांग्या मेरेन मायनिंग बेल्टान इलेक्शनाक बीजेपीचे आमदार खासदारां फुडें मायनिंगाचो इशू. 40-50 हजार कुटुंब जगत होती. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, त्या भायर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. तर हा धडाका अवघ्या या मायनिंगच्या भागामध्ये बसलेला आहे. त्याच्यावर काय बोलले नाही, त्याच्यावर काहीतरी विचार व्हायला पाहिजे. जे सत्तेवर आहेत त्यांनी त्याच्यावर काहीतरी सांगितलं की नाही त्याचा खुलासा झाला पाहिजे. जनतेला माहिती असलं पाहिजे. जनतेला माहिती, कारण हे काही असं जनतेनं निवडलेलं राज्य आहे, त्यांनी ते सांगितलं. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.